आयज आमी अंजुना ताचो ह्या पंचायतीन येयल्ली आसा सगळीं जाणां आमच्या सरपंचा कडेन आमचें निवेदन दिवपाक आमकां म्हादई आमची जाय तेका लागून जितलें कितें जातलें पळय आमचे कडल्यान तें सगळें करपाक आमी रेडी आसा आनी आमची टीम फुडें सरलेली आसा। आमकां म्हादई जर वाचोवपाक जाय जाल्यार एक आमचे कडेन उपाय आसा की थंय टायगर रिजर्व जावपाक जाय। जेन्ना टायगर रिजर्व जालें तेन्ना आमच्या सगळ्या प्रश्नांचो उत्तर आमकां हांगाच मेळटा। हांव अशीच रिक्वेस्ट करता सगळ्या पंचायतीक सगळ्या महिला मंडळांक सगळे देवळाचे ट्रस्ट आसा तांकां की जाता तितले तुमी ह्या गोश्टी कडेन लक्ष दिवचो आनी सपोर्ट करचो आनी एक रेजुलेशन घेवन आमच्या टिमी कडेन दिवचें अशीच सगळीं जाणां तुमी फुडें सरची आनी बायलांनी भितर वचून एनवायरमेंट करपाक हांव हांगा आसा। हांव फुडें सरल्या कायसूच्यान शिवोलीच्यान म्हाजो एक मोठो वांटो आसतलो की म्हादय म्हणजे कितें आनी टायगर रिजर्व कित्याक जावपाक जाय। टायगर रिजर्व जर जालें जाल्यार मेन म्हणजे आमचे टायगर हा पळय गोंयांचे ते एक वचतले ते जाले आनी थंय एक तो हिल आसा ताका नांवूच दिल्लें आसा वाघेरी म्हणून। वाघेरी हें कितें आमी नेवें उत्पन्न करिना नेवें आमी कितें सांगना पण ज्या हितून आमच्या टिमीन वचोन जें डिसिजन घेतलेलें आसा तें हांव टिमी बरोबर आसा आनी सगळ्या म्हाज्या शिवोलकारांक सगळ्या म्हाज्या बायलांक खास करून फुडें येवन तेंच्यांनी आमकां हीच मागणी करप की टायगर रिजर्व जाय। हितून जे म्हादईचें डायवर्जन आसा ते आनी जे टायगर कॉरिडोर आसा महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा हे तिनूय स्टेटीन शेअर जाता टायगर रिजर्व कॉरिडोर। ते कॉरिडोरान आमकां गोंयच्या पोर्शनान म्हणजे मोर दॅन 100 स्क्वेअर किलोमिटर डिक्लेअर करपाक जाय टायगर रिजर्व। सो हेज्या खातीर आमी सगळ्या पेडण्या आनी तिसवाडीच्या सगळ्या पंचायती कडेन ऑलरेडी गेले। आतां बार्देजाचे अर्दे काडलेले तशेंच हांवें नेक्स्ट तुमच्या पंचायतीच्या बॉडी मिटिंगेक आनी ग्रामसभेक रेजोल्यूशन पास करता।